पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा की गोंयकारांनी करप कितें. तुमी म्हणटले हो प्रश्न कित्याक पडला काय म्हण. कारण सद्या एकवटेच्यान सरकार ज्या रितीन चल्लां तें जर पळयलें आनी ताचे विशीं सामान्य जनतेच्या मनांतले जे विचार आहात ते जर आमी आयकले आनी त्याच बरोबर ओपोजिशनाची सद्याची परिस्थिती आसा ती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याय गोंयकाराक असो प्रश्न पडटलो की आमी करप कितें काय म्हण. जेन्ना इलेक्शन हार्डली 6 म्हयने पयस आहा आनी 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर. आज आमी एक्काय राजकारण्याक आपयलें ना. 3 गोंयकार आसात, वेगवेगळ्या शारांतले आसात, वेगवेगळ्या प्रोफेशनांतले आसात आनी तांचे बरोबर आमी उलयतले की बाबा आज गोंयकाराक कितें दिसता ही सद्याची राजकीय परिस्थिती पळोवन. स्टुडियोक म्हजे बरोबर जॉयन जातात सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसीचे अमरबाब गांवकर. दुसरे म्हाका ऑनलायन जॉयन जातात गोंयांतले नामनेचे पत्रकार किशोर नायक गांवकर. आनी एक तिसरे म्हाका फोंड्या सावन जॉयन जातात फोंड्यांतले एक एक्टिविस्ट आनी वेपारी प्रमोद बाब सावंत. हांव किशोर तुजे कडच्यान सुरवात करतां आनी सुरवात म्हाका दिसता यू मेक युअर ओपनिंग कमेंट्स ऑन द स्टेट ऑफ गोवास पॉलिटिक्स रायट नाव आनी इंडिविज्युअली मागीर तांची असेसमेंट करत या आमी मुखार. पण सद्याक जर ही जी परिस्थिती पळयली रुलिंगाची एज वेल एज ओपोजिशनाची जाल्यार एक गोंयकार म्हणून तुज्या मनाक कसल्यो भावना येतात. गोंयकार म्हणून माझ्या भावना दुखावतात. कितें जालां की फाटली 14 वर्सां बीजेपीचें सरकार आसा आणि 14 वर्सां तेन्ना कंटिन्युअस एका पक्षाचे जरी ते एलायन्साचे जरी सरकार असलें तरी कंटिन्युअसली एका पक्षाचे सरकार आसप ही वायट गजाल न्हू. पूण खुबश्यो चुकीच्यो गजाली चल्ल्या आणि त्या खातीर लोकांक दिसता गोंयकारांक दिसता की खंय तरी एक सत्ता बदल जावपाक जाय, चेंजीस जावपाक जाय. पूण हे चेंजीस जर घडटल्यो जाल्यार त्याच्या खातीर ऑपोजिशन पार्टी एकठांय आसपाक जाय, त्यो तयार आसपाक जाय गेम खेळपाक. पूण ज्या पद्दतीन परिस्थिती फाटल्या कांय दीस आसली आयच्या घडयेक परिस्थिती अशी तयार जाल्या की लोक ऑपोजिशना कडल्यान एक्सपेक्टेशन दवरतात की ऑपोजिशन एकठांय येतले आणि बीजेपीक हरयतले किंवा बीजेपीक फायट दितले. जाल्यार ऑपोजिशना भितरूच आता अशा पद्दतीचे ग्रुपिझम जावपाक लागला की ते पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता दर एकलो गोंयकार म्हाज्या सयत हो निराश जाल्या शिवाय रावचो ना. बाबा आमी ज्या ऑपोजिशनाचेर एक्सपेक्टेशन करून असले ते हेच ऑपोजिशन काय म्हणून अशी परिस्थिती आयच्या घडयेक गोंयांत निर्माण जाल्या. अमरबाब, बिफोर आय गो टू फोंडा, सो तुमकां कितें दिसता. कारण तुमची हाजी ऑर्गनायझेशनाचें नांव सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी. सद्या ही जी परिस्थिती आसा गोंया भितर ती पळयतकीर तुमकां आमगे डेमोक्रेसीचो हेल्थ चॅकअप कसो दिसता. बेसिकली प्रमोद बाब, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी रायट वर्ड वापरले तुम्ही. सो आय एम हियर टॉकिंग फॉर द सिटीजन्स. ल्हानपणा पासून आमकां स्कुलान शिकयले डेमोक्रेसी बेसिकली मिन्स गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल and for the people. But in today's democracy, the people have been retarded. कोणाकूच पडून गेले ना लोकांचे. एवरीथिंग इन दिस दिस स्टेट कुसला, अक्षरशः कुसला आणि घाण जाल्या. समजलं तुमकां. हे फक्त फाल्यांचे उलयता, आयचे कोणूच उलयना. जस्ट टुमारो एंड टुमारो नोबडी इज आउट देर टू स्पीक अबाउट टुडे the present situation of the people, the present situation of the state. आणि अजाब दिसता प्रमोद बाब म्हाका हो प्रश्न सामान्य मनीस जनता तो उठयना कोणाकडे. इतले गुलाम जाले आमी की प्रश्नूच करपाची एबिलिटी ह्या पॉलिटिशियनांनी काबार केले आमची. सो एवरीथिंग इज ओवर. कांयच उरूना. तुम्ही जर पळोवपा जर गेले कांयच अक्षरशः उरूना आणि हे सगळे यांचे फाटल्यान नाचपा लागल्या. कशा एक म्हणण्या जी जो प्रश्न उठयना तो पाखंडी, जो प्रश्न करना तो मूर्ख आणि ज्याचे तकलेन आणि काळजांतल्यान प्रश्नूच उठनात तो गुलाम. आणि ह्या गुलामीत आमचे गोंयचे कांयच बरें जावपाचें ना. म्हाका एक वेळ दिसता आर वी स्टील लिवींग
इन द प्री इंडिपेंडन्स सिंड्रोम काय म्हणून म्हळ्यार गुलामीची आमची ती ही वचूकच ना तकलेंतल्यान. तुम्ही म्हणटात आमी प्रश्न करपाचेच विसरपाक लागले आसात. Correct. ह्या ताजेर प्रमोद बाब तुमचे बरें येता. तुमकां कितें दिसता आज रुलींग आनी ओपोजिशन दोगांची परिस्थिती पळयतकीर आनी गोंयची सद्याचें राजकारण पळयतकीर इंडिव्हिज्युअली आमी तांकां एनालायज करया एज वी गो अहेड, बट एक नागरीक म्हणून तुमकां ही दोनीची परिस्थिती पळोवन तुमच्या मनाक कितें विचार येतात? बेसिकली हांव पयलीं येता किशोर बाबा कडेन. ताणें अशें म्हणलें की एंटी इन्कमर्स आशिल्ली आनी 14 वर्सां सरकार आसात, आमकां सरकार बदलपाची गरज आसा म्हणटा पळय. ते म्हणटा हांव म्हणटलो की सरकारा बरोबर सरकाराचे चेहरे बदलपाची गरज आसा, कारण ते खंयच्या वटी गेले जाल्यार एकट्याय जावन सरकार घडोवपाची तांकां तांक आसा. हो पयलो मुद्दो. फक्त सरकार बदलूंक जावचें ना, सरकार चेहरे बदलचे पडटले लोकांनी. दुसरो विशय आमगेले दुसऱ्या पॅनलिस्टान काडलो की सरकार कडे मुद्दे ना अशें म्हणून न्ही, लोक एक्टिविस्ट खूब मुद्दे काडटात, पण ते सरकारांतले मनीस एडमिनिस्ट्रेशन जावं राजकारणी कोणी ते मुद्दे चेपवपाचो प्रयत्न करतात. ताका लागून काही जाणांक खुबशे लोकां मदीं आंगान राग आसात, पण व्यक्त करूंक शकना, कारण ते हातपाय बांदिल्ले आसात. काही जाणां गव्हर्नमेंट सर्वंट आसतले, व्यापारी आसतले, असो कॉमन सिटीजन आसतले की आपल्याचे कोण आनी कुत्री सोडत जाय, आंगार कोण येत जाय अशें म्हणून उलयना. पण हाचो रिपॉलिकेशन डेफिनेटली येणाऱ्या काळान कळटलो. किशोर बाब, हांव ह्या मुद्द्या वयल्यान स्टार्ट करता. ते म्हळ्यार सत्ताधारी पक्ष. आज सत्ताधारी पक्षाची परिस्थिती अशी आसा, तांणी इलेक्शनाची एक मशिनरीज तयार केल्या. ते इलेक्शना खातीर सज्ज आसात. तांचे केंद्रीय नेते गोंया येवन रणनिती तयार करपाक लागले. तांणी पयलीं म्हजें घर केलें, मागीर म्हजो फ्लॅट केलो, आज म्हजें ॲप केलें, आतां फक्त म्हजी खूब करपाची उरलां. तें जालें की मागीर तांणी इतले नेटान ते भायर सरल्यात की तांकां खबर आहा की लोकांक कितें जाय तें. तांणी पयर हाजेर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या विशीं ते आतां फुडें निर्णय घेतले. तांणी विम्याची रक्कम वाडोवन पर फॅमिली 6 लाखांचेर व्हेली. ह्यो सगळी गजाली एकवटेच्यान सत्ताधारी पक्ष एक 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 करून करता. तांची ऑर्गनायजेशनल गजाली चालू आसा, तांचे बूथ लेवल गजाली चालू आसात, आनी तरी ते अशें सामकें आपूण जिकिल्ल्याच्या थाटा वावुरनात. ते स्टील त्रास काडटात, कश्ट करतात. पयर वचून तांणी पर्वरेचो फ्लायओव्हर तुगेलो फक्त ते स्पॅनींग जॉयन जालें, ताजो सुद्दां एक इव्हेंट केलो. सो आनी दुसरी वटेच्यान त्या वन्ना ओपोजिशन जे आसा ते पणजे एका 5 स्टार हॉटेला भितर एकामेका कडेन झगडटाले. सो हो जो कॉन्ट्रास्ट आसा गोंयच्या राजकारणाचो सद्या, की थंय भारतीय जनता पक्ष आनी सत्ताधारी पक्ष वचून तो पूल जॉयन करता आनी इव्हेंट करता, आनी दुसरी वटेच्यान 5 स्टार ऑफिसा भितर ओपोजिशन एकामेका कडेन झगडटा आनी पयस वता. हो कॉन्ट्रास्ट तुमी कसो पळयतात? प्रमोद, पहिली गजाल म्हटल्यार इव्हेंट ऑर्गनायज करप हो ह्या सरकारचो सगळ्यात आवडीचो विषय. आता आवडीचो विषय तू कित्याक म्हणटलो, तातूंतल्यान 2 गजाली जातात. एक म्हटल्यार इव्हेंटांतल्यान सरकारचे काम लोकां मुखार वयता, आणि दुसरें इव्हेंटांतल्यान प्रत्येकाक ठरयल्लें कमिशन मेळटा. आता एक गजाल कितें आसा की ह्या सरकारान तू जशें सांगलां तशें की आता 6 म्हयने आसात. ह्या 6 म्हयन्यान तू जर पळयशीत आतांच तेचो धडाको सुरू जाल्लो आसा. दयानंद सामाजीक योजनेचे पैसे वाडटले, गृह आधाराचे पैसे वाडटले, लाडली लक्ष्मीचे पैसे वाडटले, मागीर तुमचे दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे त्याचे ऑलरेडी वाडलेले आसात. आणि हे सगळे वाडल्या उपरांत ते सगळो प्रोसेस जाल्या उपरांत ताका एक 2-3 म्हयने वयतले, आणि मागीर लोकांक सगळ्या मतदारांक 3-3 महिन्याचे पैसे घस्स करून अकाउंटाक क्रेडिट जातले, आणि मागीर घस्स करून मतां पडटली. अशा पद्दतीचे तेंचे प्लॅनिंग आसा. आता इतले आसूनय बीन आयच्या घडयेक ऑलमोस्ट 33 आमदार हे 32 रवी बाब गेले 32 आमदार ह्या सरकारा बरोबर आसात. इतले आसूनय बीन सरकार इतले अस्वस्थ कित्याक? कारण ह्या सरकाराकूय खबर आसा की ह्यो सगळ्यो येवजण्यो जरी आमी केल्यो आनी सगळ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो योजना घोशणा जरी केली जाल्यार लोक अस्वस्थ आसात. ताची कारणां वेगवेगळी आसात, ताचेर आमकां विस्तृतपणान वचचें पडटलें. दुसरी गजाल, ह्या सरकारान दिसता, भायल्यान जरी दिसता की बाबा हे सगळें व्यवस्थीत चल्लां, भितरल्यान ज्या पद्दतीन ह्या सरकारा भितर धुसपूस जी चल्ल्या. आता कालूच जर आमी पळयत जाल्यार पेडण्या बीजेपीचो आमदार आसा, पूण थंय एमजीन वचून काल व्हडली मिटींग केली. थंय सावर्ड्या सभापती थंय आमदार आसा, पूण सावर्ड्या मुख्यमंत्र्याचे जॉईंट सेक्रेटरी थंय आता माघार नाही अशा पद्दतीन काम चलयला. कुडचड्यार मुख्यमंत्र्याचेच एक मित्र म्हणतात ते उघडपणान थंय प्रेझेंट MLA जे आसात ताच्या विरोधात काम करपाक लागले.
ह्यो सगळ्यो गजाली जर पळयत जाल्यार सरकार पक्षा भितरूय प्रचंड प्रमाणात धुसपूस सुरू आसा. एकदा घंटा वाजली, पहिली घंटा वाजली काय सगळे कलाकार आपापल्या जाग्याचेर वयतले आणि नाटक कशें जातलें ते मागीर आमकां पळोवपाक मेळटलें. हय. दुसरे कडेन आमी अपोजिशनाचो जर विचार करत जाल्यार अपोजिशना भितर नशीब बाबा के.सी. वेणुगोपाल हे गोंयांतूय येवपाक शकता हे बाबा ते दीस आमकां कळ्ळें. धक्को बसलो न्ही, आश्चर्याचो धक्को बसलो. आश्चर्याचोच खरो धक्को बसलो, कारण ते ऑर्गनायझेशनल जनरल सेक्रेटरी जसे बी.एल. संतोष गोंयांत येत असतात तसे के.सी. वेणुगोपाल हांणी गोंयांत येवपाक जाय. ज्या वेळार अमित पाटकराच्या बाबतीत वेगवेगळे विशय सुरू असले, ताका बदलपाचो प्रयत्न चलतालो, त्या वेळार जर के.सी. वेणुगोपाल हांगा येयल्लो जाल्यार ऑलरेडी हो प्रश्न केन्नाच सुट्टलो आसलो. आयच्या घडयेक जेन्ना ऑन ग्राउंड काम करपाक जाय तें ऑन ग्राउंड काम सोडून आयज फक्त काँग्रेस म्हणटात ते काँग्रेस भवन आणि काल आमी पळयले ते 5 स्टार हॉटेलान ते बिझी उरला. झेंडे घेऊन नाचले म्हणून इलेक्शनां जिखपाक जायना. हांगा बूथ वायज प्लॅनिंग आसपाक जाय, ऑन ग्राउंड काम करपाक जाय. ऑन ग्राउंड काम हे काँग्रेसीचे ना जाल्यार बाकीच्या पक्षांचे सिरियसली खंयच दिसना. कमिटी बिमिटी आसात, पूण बीजेपीचे बूथ लेवल काम चल्ला. सो दॅट वर्क मेक्स अ डिफरन्स. सो बीजेपीक जर हरयतलो जाल्यार ग्राउंडाचेर ग्राउंडाचेर काम आसप करचें गरजेचें. म्हाका अमर बाब सांगात, हे जे हांव आतां कित्याक म्हणटा, तुमी सारके सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी म्हणटात. सत्ताधारी पक्षान एक सादी गजाल सारकी डिड्यूस केल्या की लोकांक बऱ्यो स्किमी दिवपाच्यो. सारके किशोरान सांगलें तशें स्कीम एक 6 म्हयने आसतना ह्यो स्किमीचे पयशे वाडोवपाचे. 3 म्हयने ती सगळी प्रक्रिया जातली आनी इलेक्शनाक एक 3 म्हयने आसतना घस करून लोकांच्या एकावंटा भितर 3-3 म्हयन्याचे 4-4 म्हयन्याचे पयशे येतले आनी मागीर मतांचो पावस पडटलो. सरकारान हें सारकें चुकलां. सरकारान आमकां नागरिकाक सारके चुकल्यात आनी तांकां कितें दिल्यार लोक खूश जातले हें कळना. तुमी गुलाम हो शब्द वापरलो. आतां हें जेन्ना सरकार चिंतून जिखपा खातीर करता, सरकाराचें कितें चुकल्या हातूं भितर? यू आर करेक्ट प्रमोद बाब. बेजिकली कितें आहा, ह्या स्टेटीनूच न्ही आख्ख्या देशान रायट टू वोट इज बेजिकली अ इल्युजन नाव. टुडेज डेमोक्रेसी वन्स इलेक्टेड हे लोक आमचे खातीर काम करपाक सोडून दिले. त्याच क्षणांत हे आपले स्वार्था खातीर फुडें चलपाक लागले, आपले भांडवल रेडी करपाक लागले, आपले बायलेक भुरग्यांक तांकां सगळ्यांक तांचे फ्युचर सेफ करपाक उरले. आमचे बद्दल कोणूच उलयना. हांचो सेल्फीश मोटीव इतलो जाला की तेंच्यांनी आमकां गरयत धरल्या की ते जाणा हे गुलाम म्हणून. हांव अक्षरशः परत परत वच वापरतलो की जो पर्यंत गुलाम हो शब्द आमच्या गोंयकाराचे तकलेन आनी काळजान बसना तुमकां हे परिवर्तन केन्नाच दिसचें ना. हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी बद्दल उलोवना की ही बरी की ती वायट. बिकॉज डेमोक्रेसी इज टेम्पररी डिक्टेटरशीप. एक 2-3 पार्टी येतल्यो ते डिक्टेट करता तुका टर्म्स एंड आवर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा. पण तांकां जर दिसलां की बाबा लोकांक तुमी फक्त जर ह्यो स्किमी दिल्यो आनी लोकांक जर स्किमी इलेक्शना टायमार वाडोवन दिल्यो Correct. जाल्यार तुमकां मतां पडटात. लोक तुमचे कडेन बाकीची कसली अकाउंटेबिलिटी सोदच नात जाल्यार ते म्हूण कित्याक बदलतले? ना ते तुमचे एकदम बरें आहा. ही जी पॉयंट तुम्ही काढला पळय तो सारको मुद्द्यार आयला. आमी हांगा मोगांनी वोट मारतात. मोग ह्या पॉलिटिशियन कोण भाई कोण भाऊ आता खूप तयार जातले आणि नवे भाऊ नवे भाई भरपूर तयार जातले. थोडे ज्युनियर भाऊ ते झाले तयार सगळे सगळे आयले आणि जावचे. एव्हरीबडी हॅज टू बी एम्बिशियस. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीबडी बीइंग एम्बिशियस इन पॉलिटिक्स. यू हॅव टू बी एम्बिशियस बिकॉज इफ यू से यू आर नॉट कन्सर्न्ड अबाउट पॉलिटिक्स then it is as good as you are saying you are not concerned about pollution too. Pollution जाल्यार आमी कितें करता, आमी we act upon it because we want to live in a healthy and a clean environment. So politics is no different. It decides who rules us, who takes our policy decisions and what type of future we want for our next generation. So if I am saying I am not concerned about politics, then I am rather saying this that I am not concerned about pollution. So we have to be concerned about politics. It is not that politics. But how are we concerned? हांव ह्याच मुद्द्याचेर प्रमोद बाबा म्हऱ्या वता. हाव आर वी कन्सर्न? स्किमीचे पयशे दिल्यार, स्किमीचे पयशे वाडोवन दिल्यार ही जी आतां हांव ताका डोल्स म्हणप रेवडी म्हणप कितें म्हणप ते प्रत्येकाचो विशय. पण दे हॅव डिसायडेड, द रुलींग डिस्पेन्सेशन हॅज डिसायडेड यू स्टार्ट डुईंग दीस अँड पीपल वील ब्लेस यू विथ वोट्स. सो प्रमोद बाब हे जेन्ना ते चिंतता पळय तांची चुकली कितें?
भोटरांचे कांयच चुकून ना आणि सरकाराचे कांयच चुकून ना. हो पाट्यान सरकारान बिहाराक करून पळयलो, 10,000 रुपये दिवन पळयलो. जेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना महाराष्ट्रान जेन्ना सामके हारले तेन्ना बीजेपी सरकारान आणि तेंगे एनसीपी सगळे एकठांय येवन थंय तांच्यांनी डोस दिवन पळयले की थंय मतां पडटा आनी परिवर्तन जाता म्हणून. आतां होच पॅटर्न सर्रास सगळ्या कडेन घडत आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं 2-4 म्हयने पयलीं सगळी इनक्वेशनां करप, टायमार उरून कामां दवरप, त्या वेळार फिनिश केलं दाखोवप, किशोर बाबा म्हटल्याचे इव्हेंट्स करप आनी ओपनिंग करून मार्केटिंग करप, आणि जे नवी नवी स्किमी काढून वोटर्स ऑफिसांत स्किमी काडप आणि त्यो पुरो अशा तरेन व्हरप की तुमकां फाल्यां परां मेळटा म्हणून. पयलीं 1-2 इन्स्टॉलमेंट इलेक्शना पयलीं दिवप आणि इलेक्शन जातकीर मागीर तो एकदम थंडकाय करप. फाटल्या इलेक्शनाक गोंयकारांक मेळयलो 3 सिलिंडर दिता म्हटल्यार ते लास्ट पर्यंत केन्नाच मेळ्ळें ना. आणि फाटले बेनिफिट्स काडून पळयलो जाल्यार खुशी गोश्टी ऑन पेपरूच उरल्यो, पण ताका ओपोजिशन एज ए युनायटेड विचारपाक हे जालें ना, गट जालें ना, कारण ते युनायटेड नाशिल्ले म्हणून. आणि अशें फ्रॅक्चर्ड ओपोजिशन असल्या कारणान हे सगळ्यांचे तोंडां वेगळे आशिल्ले कारणान आनी स्वताच्या काँग्रेसी भितर जेन्ना हावज ऑर्डरीन ना, भितर पांय उठतात तेन्ना ओपोजिशन रुलींग पार्टी आरामात फायदो घेतात. आणि बारीक जाल्यार प्रॉस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट जे आसा खंयच्या पक्षाचे आसूं ते आयज वोटर्स ऑफिसांत स्किमीज करतात, लोकांक कितें गरजे पावतले कितें तितले पळयता, कारण म्हाका फाल्यां वोटिंग येवंक जाय म्हणून. सो हांगा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन इंडिव्हिज्युअल फक्त वोटर रिप्रेझेंट करतात आणि खरोच शिकिल्लो वोटर आसा तो काही वेळा बेजारून वोटिंगांक वचना. अशे तरेन जे लिडर्स निवडून येतात तांचेच फावता फक्त मागीर, आणि आमचे जो खरो व्हॉयस आसा म्हणजे लोकांचे विशयस आसा ते सायडीकून उरतात. म्हाका किशोर बाब ह्याच मुद्द्याचेर विचारपाक जाय. आमी आतां ओपोजिशना कडेन ओपोजिशन आमी तेच जाता, आमकां सरकाराचो राग आयलो आमी ओपोजिशना कडेन पळयतात. आज जी परिस्थिती आसा पळय ती जर परिस्थिती पळयली, हांव ओपोजिशनाचे 2 गट करता. एक गट हो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचो. तातूंत भितर तर तुगेले गोवा फॉरवर्ड तुगेले फुडल्या दारांतल्यान गेले काय फाटल्या दारांतल्यान वता तेंच कळना सद्या काँग्रेसीच्या अलायन्सांतल्यान. खंयचे दार धरले ताणें काय ते जनेलांतल्यान उडी मारून वता ते मदींच उडी मारतात, मदींच म्हणटात आमी घराचे भायर आहात पण तुगे दुर्गाचे भायर ना म्हणून. सो अशी तांगेली वेगळीच तुगेली लॉजीक सद्या चालू आसा. ही जर परिस्थिती पळयली आणि दुसरी हांव पळयता की आम आदमी पार्टी, RGP ह्या सारके पक्ष, वॉट हॅज हॅपन टू ओपोजिशन. हांव इतलेंच म्हणटा की जी परिस्थिती सद्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची जाल्या, जी परिस्थिती सद्या आम आदमी पार्टीची जाल्या, काँग्रेसीची जाल्या आणि गोवा फॉरवर्डाची फाटली इलेक्शनां सावन जाल्या, what has happened to opposition that they are just not able to get their act together? ऑपोजिशनाची प्रमोद विषय असो झाला की प्रत्येकाक दिसता की एंटी इन्कम्बन्सीचो फायदो आपल्याक जातलो, बरे बरे मनीस पडटले आणि आपल्याक चान्स पडटलो. अशी दुर्दैवाची गजाल अशी की बीजेपीचे सरकार उडप आणि ऑपोजिशनाचे सरकार येवप ही गजाल तांची प्रायमरी गजाल न्हू. मुख्यमंत्री कोण, बीजेपीचे सरकार आम्ही उडयताच, पण मुख्यमंत्री कोण हेतून स्पर्धा काय लोकांची जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि दुर्दैव लोकांच्या नदरेंतल्यान हे खरेंच दुर्दैव. जशें अमरबाब म्हणटा की आमी गुलाम जाल्या, ही गुलामीचीच मानसिकता आयज लोकांची अशी असल्या कारणान आमचे हे लिडर्स हे अशे वागपाक लागल्या. आता एक गजाल पयली आमी लक्षात दवरपाक जाय. आता काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अलायन्स आसा. KC वेणुगोपाल इतल्या सिरियसली ते गोंयान आयले, गोंयान येऊन ताणी वेगवेगळ्या लोकांकडे चर्चा केली. ह्या गोंयच्या व्हिजिटाच्या वेळार जर खऱ्या अर्थान ताणी जर विजयबाब सरदेसाय कडेन जर मिटींग केल्ली, तेतून मागीर अलायन्स घडूं ना जाल्यार ना घडूं, पण ती मिटींग जावप ही सामकी गरजेची असली. कारण तातूंतल्यान एक पॉझिटिव्ह सायन वयती असली की येस काँग्रेस इज रेडी. बेठोच गिरीश चोडणकर हो युतीच्या बाबतीन उलयतलो, विजयान आपले मनीस कोण तरी काढल्यात, ते युतीची चर्चा करतले. ह्यो गजाली ह्यो त्या पार्टी खातीर ओके आसात, पण पब्लीक म्हणून जेन्ना आमी ह्या गजालींकडे पळयतात तेन्ना ही निव्वळ फकाणां ही तातूंतल्यान स्पश्ट जाता. आता एकीकडे विजयबाब सरदेसाय काँग्रेस बरोबर युती आसात म्हणटा, आणि काँग्रेसीक डेडलाईन त्यांनी 30 तारखेची दिल्ली, ती ऑलरेडी सोंपली. तेणी आपले आता ब्लॉक कमिटी मंडळ सुरू करपाचे सपाटच लायल्लो आसा. काँग्रेस पक्ष आत्ता खंय तरी आपले घर व्यवस्थित करपाचो प्रयत्न करता. RGPची तर बाबडी परिस्थिती सामकी हलाखीची जाल्लेली आसा. आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाला सारखे टॉप लीडर, दिल्लीचे एके वेळेवेले मुख्यमंत्री, अख्खे देश आमचो भारत देश हो गाजयल्लो मनीस आयज तो येता गेल्या कोणाक तेचे काय पडलेलेच ना. कारण हांगासर आता आम आदमी पार्टीचो तशा पद्दतीचो प्रभाव आमकां दिसत ना. ही सगळी परिस्थिती आयज जर खरेंच लोकांक जाय तशा पद्दतीन जर ऑपोजिशन वागलेले, अरविंद केजरीवालूय दिल्लींतल्यान गोंयान आयिल्ले,
के.सी. वेणुगोपालूय गोंयान असलेले, विजय सरदेसायूय गोंयान असलेलो. त्याच निमतान एक सुद्धा मिटिंग सिरियसली जर ह्या लिडरांची जर जाल्ली जाल्यार लोकांक एक विश्वास दिसतलो आसलो की बाबा हे अपोजिशन खरेंच सिरियस आसा म्हणून. आयच्या घडयेक ते सिरियसनेस अपोजिशना भितर दिसत ना. हाचो अर्थ लोक सगळे उठतले आणि बीजेपीक मत मारतले काय कितें तर ना. कारण लोक तर प्रचंड प्रमाणात बेजार आसात इन द सेन्स कितें की एक ठराविक गट. आता फाटल्या फावटी बीजेपीक 33% वोट मेळ्ळले, 67% वोट हे बीजेपीच्या अगेन्स्ट असलेले. आता ही टक्केवारी आनीकूय आसतली कारण एंटी इन्कम्बन्सी ही लागू जातलीच. सरकारान कितक्यो जरी येवजण्यो काडल्यो आणि येवजण्योचो लाव घेवपी सुद्धा मनीस येवजण्यो आपल्याक मेळटा म्हणून बीजेपीक मत मारतलो अशें काय नसता. परिस्थिती जी टोटल परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितीचेर ह्यो सगळ्यो गजाली डिपेंड असतात. सो आता 67% वोट हाऊ टू कन्वर्ट इट इनटू द पण फॉर्मिंग द गव्हर्नमेंट. हाजेर ओपोजिशनान इल्ली तरी काम केल्लें दिश्टी पडटा किशोर बाब. कांयच ना पळय, 6 म्हयने उरले इलेक्शनाक, त्या नदरेंतल्यान कांयच जायना. Correct. आणि कितें जातले अशी परिस्थिती अशी पॉझिटिव्ह सायन परिस्थिती दिसना. सध्या दिश्टी पडना. म्हाका अमर बाब सांगात, वॉट इज रॉंग विथ ओपोजिशन? वाय आर दे नॉट एबल टू गेट दियर एक्ट टुगेदर? There is nothing wrong with opposition. There is nothing wrong with the ruling. There is problem with the citizens, the voters. आता ह्या फावटी जर ह्या लोकांनी, आमच्या लोकांनी जर काळजान हात घालून तो झेंडो जर मुखार घेवन वचूना, ह्या स्टेटीचे दुर्दैव कितें जातले फुडें ते आमकां पळोवपाक एज अ सिटीजन जर हांवें विचारलें तुमकां की आतां जर आमगे ओपोजिशन अशी वागतात, हांव खंयच्या आदाराचेर मत मारूं तांकां? करेक्ट. सो कितें प्रमोद बाब, खंयचोय प्रॉब्लेम सॉल्व करत जाल्यार सोल्युशन हाडपाक यू शूड नो द प्रॉब्लेम. नाव वेन द वोटर हिमसेल्फ इज अ प्रॉब्लेम, you cannot solve the problem which is a problem. Voter himself is a problem here. You can solve a problem when a solution can be sought out or out there can be resolved. When you know and identify जर रुलिंगा कडेन प्रॉब्लेम आसा किंवा ओपोजिशना कडेन प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपा जाता. करेक्ट. वोटरा कडेनच प्रॉब्लेम आसतना कितें करपाचें? ना जाल्यार प्रमोद बाब म्हाका तुमी सांगा, हे 2 कवडीचे पॉलिटिशियन, हांव अक्षरशः परत सांगता, हे 2% पॉलिटिशियन आमचे छातेर बसून अड्ड्यार बसून हे तांडव मसयला यांची पिशेपणा खातीर ह्या राज्यान एक बरी क्रांती घडोवन हाडपाक शकना हे इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. आणि हे असले इश्यू घेवन आमकां बिजी दवरतात लोकांक, ज्या इश्यूक काय अर्थूच ना. दे आर युजलेस अँड वर्थलेस फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टेट. आणि सरप्रायझिंगली वी बाय दोज इश्यूज अँड वी डिबेट अपॉन देम. आणि आम्ही वोटर आसात, सिटीजन तो डिबेट करता. ह्या परिस्थितीन तुमकां परिवर्तन केन्नाच जावचो ना. किशोरान सुरवातीकच सांगिल्लें आमच्यो भावना, आपल्याली भावना हर्ट जाल्या म्हण. करेक्ट. आमी भावना हर्ट जावपाचे कितलेशेच इश्यू पॉलिटिशियन आमकां दीत रावतात आणि आमी ते घेत रावतात. कित्याक प्रमोद बाब, हांकां तुमी पॉलिटिशियन म्हणनाकात. दे हॅव लॉस्ट ऑल मॉरल्स. त्यांचा आत्म मेला. हे जे तुमच्या फुड्यार दिसता पळय जिवंत प्रेतां, हांकां लासोवपाची आतां गरज आहा. हांव कोणाक स्पेसिफिकली सांगना म्हणटा तुमी, पण हांव प्रमोद बाब मारावता आनी तोच विचारता प्रश्न. ते म्हणटात की फायनली वेन द वोटर इज अ प्रॉब्लेम. करेक्ट. प्रमोद बाब, हाऊ टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम का म्हण अमर बाबू प्रॉब्लेम इज अ प्रॉब्लेम. हय, कशें करपाचें? हय, वोटरांचो प्रॉब्लेम असो जाता की म्हाका कोण वेगळी पावतलो ह्या पद्दतीन प्रत्येक वोटर वोटिंगाच्या आशेन पळयतात. आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सी सर्टन वोट बँक अशे असतात की पॉलिटिशियन आपले प्रस्तावित राजकारणांनी सांबाळिल्ले असतात. करेक्ट. आणि तो त्या वोटर बँकाक फील गुड फॅक्टर असो उरतात, तिकडे डोल सिरा सगळे सांबाळटात. तो व्यवस्थित 5 वर्सां तांकां कुयदाद घेतात. आणि बाकीचे त्याच्यावर बाकीचे कॅन्डिडेट आविल्ले असतात. 1-to-1 फायदे जायनाय, पॉलिटिकॉन फायदे जातात. तातूंत तो स्वताची वोट बँक तयार केल्लो आसता म्हणजे प्रस्तावित, तो आपले वोट बँक घेवन बाकीच्या किशोर बाबान म्हटले तेजे 60+ वोटरांचे पर्सेंटेजाचेर राज्य करतात. हे एकूच कॉन्स्टिट्युन्सी 21 कॉन्स्टिट्युन्सी आमी लिस्ट काडपाक वचत जाल्यार 10 ते 15 कॉन्स्टिट्युन्सी मेळटल्यो ज्या जाग्यार आमगेले तेच फेसीस कितले वर्सांत आसात. सो प्रत्येकान आपल्याला वोट बँक तयार केल्ले आसात. सध्याचे मडगांव समज आमी वोटुनीक नांव घेतले, जावं लागी बस्ती अशें खुबशे आमगे नांव आयकपा येता मिडियांतल्यान. तशें प्रत्येक कडेन करतात. आणि जे खरेंच अमर बाबान म्हटले, किशोर बाबान म्हटले तशें जे वोटर्स अशे आसा जे राग येता ताका, तिरस्कार येतात, चुकता ते पळोवपाक, ते वॉयस आउट करतले जाल्यार तांचो वॉयस पावना, कारण तो नंबर व्हेरी शॉर्ट आसात. पण जे लोक इवन दो जे म्हाका हो इंटरेस्टिंग मुद्दो आहा. पण तातूंत हांव तो मुद्दो तुमचो जो चेहऱ्याचो प्रश्न आहा पळय ताजे कडेन करता. किशोर, जो मुद्दो आसा पळय, हे जे चेहरे आसात, चेहरे हेवीवेट्स, ते हेवीवेट्स आज अशे आहात की बीजेपीन एक बरो फॉर्म्युला तयार केला. बीजेपीची मतां प्लस हेवीवेट्स मतां
ही सामकें इज अनबिटेबल कॉम्बिनेशन म्हणून. ही दोनूय तुवें एकठांय हाडली की ती अनबिटेबल. पयलीं काँग्रेस करताले हें कॉम्बिनेशन, काँग्रेसीची मतां आनी हेवीवेट मतां, अनबिटेबल कॉम्बिनेशन. हें पयलीं काँग्रेसीचें कल्चर आशिल्लें, आज तें BJPची कल्चर जालां. आयचे घडयेक हें कल्चर ब्रेक करप शक्य आसा, कारण BJPकूय कळ्ळें फक्त स्वताच्याच कुस्तार आनी फक्त आयडियोलॉजीच्याच कुस्तार जर मतां मागली सरकार जायना म्हणून. काँग्रेसीक तें इल्लें पयलीं कळिल्लें. मागीर तांणी काँग्रेसीचो मॉडेल्स आपणायलो आनी तातूंतल्यान एक हायब्रीड मॉडेल तयार केलो. आनी आज तो हायब्रीड मॉडेल कसो ब्रेक करप हें काँग्रेसीक कळत ना. शक्य आहा हें? ना, शक्य आसा, शक्य काय ना अशें कांयच ना. लोकशायेन हेच्या पयलीं अशा पद्दतीच्यो कितल्योश्योच क्रांती घडलेल्यो आसात. हय, मी म्हणपी कितल्याशाच जाणांक लोकशायेन हरयल्ले आसात. आता जशें अमरबाब सांगता तेचे निमणो सगळो विशय हो लोकांचेर येता. आमी लोक, आमकां जर आमचें गोंय साल्वार जावपाक जाय, आमचे खरे प्रश्न बरें. आमी प्रामाणीकपणान लोक म्हणटात न्ही, चल पेडणेचेच उलोवया. तूं आतां पेडणे हो तुजो जीव सामको काळजाच्या लागींचो विशय सारको. पेडणेकार कितें फाल्यां काँग्रेसीचो आमदार निवडून हाडटले? ना, कशें आहा, काँग्रेस तूं जो पक्षच जर थंय काम करिना आं, जाल्यार ताका कित्याक निवडून हाडा? निमणो कोणाकूय अपक्ष सुद्धा आमदाराक पेडणेकार निवडून हाडपाक शकता. तो जर अपक्ष उमेदवार जर प्रामाणीकपणान काम करता जायत जाल्यार तेकाय निवडून हाडटले. निमणो कसो आसा, कोणी तरी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. हय, कोणी तरी लोकांचे बाबा आपूण आतां एक नवो एक विचार फुडें येयला की बाबा जनतेचो पिपल्स कॅन्डिडेट. हय, अशा पद्धतीन पिपल्स कॅन्डिडेट हो संकल्प जर फुडें येत आणि लोकांनी जर ठरयत बाबा तुम्ही मारता जग, आमचो कॅन्डिडेट हो आणि हेका आमी निवडून हाडटले, अशें जर लोकांनी थारायत आणि पिपल्स लोकांनीच जर आपल्या विचारांतल्यान एक बरो मनीस जर फुडें काडीत की बाबा हो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून, आणि त्याच्या फाटल्यान जर लोक उबे रावत जाल्यार अशक्य अशें काय ना, सगळें शक्य जावपाक शकता. आतां लोकांनी विचार करचो पडटलो, आमी गुलामींतल्यानूच कोणाच्या तरी फाटल्यान पट्टे घालून भोंवपाचे काय आमचो स्वताचो एक उमेदवार जो खरेंच आमचे बरें करपाक शकता ताका मुखार काडपाचो. किशोर बाब खूब बरी गजाल सांगता अमर बाब. पण प्रश्न कितें आसा, प्रश्न तो लोकांचो कॅन्डिडेट हांगा पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून आयिल्ले 2/3 वतात, पिपल्स कॅन्डिडेट रावतले? सी, यू हॅव टू ऑलवेज गिव अ ऑप्शन. आतां सद्या तूं खंयच्याच पार्टेचो उलय, ऑपोजिशन, रुलींग, रिजनल फोर्सीस, कितेंय म्हणा. नाव द टायम हॅज कम, एटलीस्ट वी शूड टेक अ स्टेप अहेड. लेट अस ट्रस्ट दीस पीपल, अ यंग ब्लड हू वील प्रोटेक्ट गोंयची दायज सांबाळून दवरतले, रिजनलिस्टीक वालोर आमचो सांबाळून दवरतलो. हे सगळें पयलीं न्ही आमी हांकां. आमी इतले लिटरेट स्टेट प्रमोद बाब, म्हाका अजाप दिसता. तुमी आतां हेवी वेट्स म्हटले पळय, सो यू करेक्ट युअर वर्ड. कोण हेवी वेट? मडकेवाले, मर्डरार चार्ज आशिल्ले, रेप चार्ज आशिल्ले, कॅसिनो चलोवपी, स्पा चलोवपी, हे हेवी वेट. हेंची 15 वर्सां पयलींची हिस्ट्री काडून पळयची तुमी. हे खंय आशिल्ले आनी आज खंय पावले ते. म्हाका ते सारकी उलयले तुमी. म्हाका एक बरे मनशान सांगिल्लें की म्हणपाक जर पयर एक जर कोणी मनीस जर स्कूटर घेवन भोंवतालो, तो जर अकस्मात म्हणपाक लागलो जर मर्सिडीज किंवा BMW घेवन भोंवपाक लागलो, आमची लोकच तांचे म्हऱ्यान वचपाक लागता म्हणून आनी ताका लिडर करता म्हणून. एक्झॅक्टली. ताणी बाबा ती स्कूटर टू मर्सिडीज किंवा BMW प्रवास कसो केलो हे आज कोण पळयना म्हणून. हीच मायंडसेट लोकांची चेंज जावपा जाय. आनी आमी होच मुद्दो घेवन, होच झेंडो घेवन मुखार वतले, लोकांचे मायंड चेंज करपाक. बिकॉज यू हॅव अ व्हेरी ब्युटिफूल वन वोट ऑफ युअर्स. इट इज अ वन वोट, सिंगल वोट, अँड यू कॅन डू वंडर्स विथ इट. बरोबर, यू कॅन डू वंडर्स. म्हाका प्रमोद बाब फायनल एकच गजाल सांगात. किशोर बाबूय, आतां हांव सगळ्यांत सामके कुडू प्रश्न विचारतात आनी तुमी कशें तरी करून म्हाका ना रे, जातली रे, इतलो हें सोडनाका रे, धीर सोडनाका, अशें करून तुमी म्हाका सांगतात बसून. तुमी म्हाका तेंच सांगपाचें काय तुमकां फायनली दिसता की लोक जेन्ना थंय वचून EVM मुखार उबे रावतले, म्हाका कितें मेळटलें ह्या एकाच प्रश्नाचेर मत मारतले म्हणून? ट्रेंड पळोवपाक गेल्यार जाला तसो की प्रत्येक मनीस पळयता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोक म्हाका कोण पळयतलो काय म्हणून. पण ताच्या लोकांनी विचार करचो पडटलो की म्हाज्या गांवाक कितें दिला त्या कॅन्डिडेटान, ओवर द पास्ट ताची हिस्ट्री कितें आसा, तो कोणाक गरजे पावंक शकता काय ना. आतां आमी इनफ विशयांतल्यान कितलेशेच विशय वयर आयले, ताचेर ताणें कितलो इन्वॉल्वमेंट दाखयला, ताणें कितलो विचार केला, हे जो पर्यंत विचार वोट मारना, इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो मनीस तो खरोच ते कॉन्स्टिट्युशन लायकीचो आसा काय ना, ताणी फाटीं 5 वर्सां जावं 15 वर्सां लोकांनी कितें केला काय ना, काय फक्त तो लास्ट मोमेंटाक कितें मेळटा म्हूण करता, हो विचार वोट करना.
तो पर्यंत म्हाका दिसता कितलीय जर हांव मिडिया भितर बसून जावं लोकांनी कितल्यो शोभो घातल्यो तुमच्यान घातली पण हाजो जावचो ना. कारण हे जे प्रस्तावित लोक आसा पळय तांकां वेवस्थीत खबर आसा, दे नो हाव टू मॅनेज द वोट बँक अँड गेट इलेक्टेड. आणि निवडून आयलो जाल्यार बाकीच्यांचे कांय जायना सद्य. ना हांव ह्याच मुद्द्याचेर आज थांबतां, कारण हो मुद्दो म्हाका खूब बरो जाला. आमी गोंयच्या राजकीय परिस्थितीचेर हे डिबेट सुरू केल्ले. म्हाका आमच्या पॅनलिस्टांनी बरें करून गोंयच्या सामाजीक परिस्थितीचेर व्हरून सोडले. आनी म्हाका दिसता ही सामाजीक परिस्थिती इतली विदारक आसा की आमच्या राजकारण्याकय कळना की आमकां कशें मॅनिपुलेट करप तें. आनी आमकां कितें दिल्यार आमी गोंय गांव सगळे विसरून आमी कशीं मतां मारतले हें ताणें पळयलां. सो एक गजाल म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट. आमी फाटले 1-2 आठवडे जाले डिस्कस करताले वॉट इज रॉंग विथ रुलींग आनी वॉट इज रॉंग विथ ओपोजिशन. आज कर्मधर्म संयोगान जेन्ना आमी ही डिबेट करतात वॉट इज रॉंग विथ अस हाजेर ही डिबेट जाली. आनी म्हाका दिसता ती जावप गरजेची आशिल्ली. आनी त्या दृश्टींतल्यान आयच्यान हो विचार सुरू जातलो आनी अशी आमी डिबेट्स करत रावतले. जितली जाणांच्या तकल्यांक उजवाड पडटा तितले जाणांच्या तकल्यांक उजवाड पडटा. अमर बाब, प्रमोद बाब, किशोर बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.